घालता ते 3 मीटर सकल घालता आमचे पयलींचे ROWचे सकल आमचे 1.5 मीटर हांगा कटिंग आसा आमी 3 मीटर सकल वचूं लागला आता आमी हेजेसाठी बगी करता आणि हे लाईन शिफ्टिंग करपाचें आम कितले बेगीन लाईन शिफ्टिंग जातली एक आमी 8-10 दिसा भितर आमी हे फुल लाईन शिफ्टिंग करतात दिनांनी कडल्यान धरून घेऊन खरं थोडं 4 रस्त्यार आमी मेळयत हे लाईनवर हजाराचे लाईन व्हडले काम ते बारीक काम न्ही व्हडले काम आता आमी हे कंप्लीट केल्ले आसा हे रोड कटिंगाक लागून आमचें काम पेंटिंग आसा कळ्ळें न्ही हे रोड कटिंग जालें की आमी रोखडें काम कंप्लीट करून दिता 15 दिसा 8-10 दिसा भितर करून दिता सेट डावन घेवन बाबू साहेब किल्लेदार अगर कितें जाला आयज हांगा सर हांगा म्हणटकूच आमी रात्री 8 पर्यंत काम केल्लें रात्री 8 करे सकाळी 6 येवन तेमी हांगा ब्रेकिंग केलें ते हेका TCB ऑपरेटर हांगा लायन आसा म्हणून खबर ना सर ते दुसरो ऑपरेटर येलो आनी तेणी खणले कळ्ळें न्ही तेमी पयलीं माती काडून करूं जाय आसलें तेणी एकदम ब्रेकर लायले ते साहेबान ताका सांगलें की 1 मीटर खोल वचूं जाय रे म्हण हांगा तेणी ते रोखडे इमिजिएटली कितें तेणी 1 मीटर ब्रेकरच मारपाक गेलो म्हणून ते लागले आतां आमी रोखडे सकाळी 9 उदीक बंद केल्लें आतां मातशें रोखडें करून दिता 1-2 पर्यंत कंप्लीट करून दितले उदीक सोडटले आमी दोनां जेन्ना काम चालू आसता तेन्ना तांचे कडेन प्लॅन आसता की खंयसर पायप आसता कितें आसता प्लान म्हणटकूच आमी फायल्यान घेता सर आतां नॅशनल हेवी साठीन फायल्यान घेता आमी ताका लागून तेणी कितें केलां ही लायन शिफ्टिंगाक लागून घेवन आमी दुसरी लायन घालूं लागला कळ्ळें न्ही हे तेंचे अचानक ते जालें सर अशें चुकून जालें हेजे फुडें आनी जावपाचें ना म्हणून आतां सगळें दाखयता ऑपरेटर तुम्ही काम कंप्लीट केल्लें आसा आतां काम कंप्लीट जातलें सर आनी वरान कंप्लीट जातलें कितल्या वरांची गोश्ट ही गोष्ट म्हणटकूच सकाळी तेणी 7 खोडले सर आनी तुमी कितल्यांक पावले आमी हांगा पावले सर 8 पावले आमी घरा कडल्यान येवूं जाय न्ही सर परवरीच्यान येवन आमी तांकां वाट उदीक म्हणून तशें वचूं ना सर बंद जावना पोल जाल्ली न्ही उदीक बारीक हळू हळू वयताले आमी वाट करून बंद करून ते काम करूंक मेळनासलें न्ही आतां काम केलां सर पळय आतां तुजें उदकाचो प्रेशर चड वयर आसलो म्हणून आयकलां वयर प्रेशर आसलो सर न्ही मागीर ताका बकेट दवरून बंद केलें आमी पोकलीन बकेट दवरून कमीत कमी 15-20 फुटाचेर उदक वयर प्रेशर आसलो आसतलें सर बारीक न्ही ते बारीक होलाक लागून चड वयता सर ते घेऊ नका सोड असं कित्याक सांगते बारीक सर बारीक आमचे करता हे आमचे व्हडलेशे शेखर नायक उलयता हांव आतां कराथोडा पेट्रोल पंपा कडेन रिजन की हांगा जी मेन पायपलायन आयज परती हे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आहात MVR तेंच्यांनी फोडलेले आहा आतां कितलेच फावटी जाल्यात हे पायपलायन फोडटात ते आतां तांकां खबर नासता काय म्हणटा खंयसर कितें आहा ते प्लान बी कांय नासता तेंचे इंजिनियर नाका म्हणटा वयता थंय तेंच्यांनी मॅस करून सोडलेलें आहा कितें आनी अख्खी आमच्या म्हापशान उदीक ना आजून पर्यंत उदकाचो आमकां प्रॉब्लम आहा इतलो पावस पडून आनी अश्यो पायपलायनी मेन पायपलायनी फुडले काय सगळे प्रॉब्लम जाता आमच्या म्हापशा जाता अंजुना जाता कालांगूट जाता वयता थंय जाता कितें आनी हे आमचे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर MVR तेंच्यांनी ह्या फुडें तेंचे जे PWD आहा तांकां इचारून तेंच्यांनी खंय खणूंक जाय तें खणपाचें कितें हें सारकें न्हू हें येयल्ल्या दिसा उदकाचें पायपलायन येयल्ल्या दिसा उदकाचें पायपलायन आनी खंयसर रस्तो खणटात थंयसर कितें बॅरिकेड घालिनात डायरेक्ट आतां सकयल एक केल्या तेंच्यांनी गाडयो पडटा थंय भितर कितें दो प्लेट एक प्लेट ऊपर एक मिनट तो नंबर मारो साफ कर